एकंदरीत जो फंड जो आसा तो म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या ट्रायबल सबप्लॅन अंतर्गत आमी घेवपाचो ठरयलेलो आसा आणि मॅक्झिमम जी कामां आज प्रियो मतदारसंघात जावं ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आसूं, टुरिजमांतल्यान आसूं किंवा PWD आसूं, त्या सगळ्या डिपार्टमेंटात म्हजो ट्रायबल सबप्लॅन जो आसा, ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आसा त्या मोलाचें आणि वाघाचें अशें काम करीत आयिल्ले आसात। आणि त्याच बरोबर हांव सगळे हांगसरले पंच मेंबर्स, त्याच बरोबर ग्रामस्थ, त्याच बरोबर आमचे सहकारी जे आसात तांकां आव्हान करता, जर येदा कदाचित अशी तरी फॅसिलिटी जर आनी खंय जर जाय जाल्यार त्यांनी आमच्या दोळे मुखार हाडचें आणि आपलो वावर, कारण फक्त इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हे करपाक शकना, ताचे बरोबर सहकार्य हे खूब महत्वाचें आसा। आणि सहकारी आणि सरकार ह्या दोन्ही गोष्टी जर बरोबर चलत जाल्यार म्हाका दिसता विकासाक खंयच खीळ पडपाना। आणि आमचो विकास फक्त हे लायट घालप, रस्ते रुंद करप, पूण नवे रस्ते बांदप, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करप हेजेर आमी चड फोकस दिल्लो आसात। जे लोकांक साधन सुविधा ना ते साधन सुविधा पुरवपाचो म्हजो खूब यत्न आसा। जवळ 9,10,000 रुपये खर्च करून हो आमी हायमास्ट आज उबो केल्लो आसा। आणि दुसरी गोष्ट ताजो उजवाड जो आसा तो जवळ जवळ 50 मिटराचे रेडियसाचेर हो उजवाड फांकवता। मतदारसंघात तुमची कितलो मनोदय कितले घालपाचे आता ऑलमोस्ट आमचे हो सोडून हे 2 सोडून आणि 6 आमचे हायमास्ट उबे करपाचे ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसात। आणि येदा कदाचित खंय घातले म्हणून ते चलना, म्हणजे 4 रस्त्यांचेर किंवा ज्या जाग्यार गजबगता, ज्या जाग्यार सांजच्या वेळाचेर लोक जमतात अशे आमी स्पॉट आयडेंटिफाय केल्ले आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान पावलां मारिल्ले आसात। पण थोडेश्यो काही गोष्टी स्पॉट आज आमी एक फेरीबोट जो आसा धोकटो आसा थंय घालपाचो नव्यान आतां एक हांगा उबो रावता रावता तकलेन आयलें की बाबा हांगा खंय जाय तर थंय एक जाय अशें म्हाका दिसता, आनी थंय उबो रावपाचो आमी हें करतलो।